नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो बुलेटिनात येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. चोडण्या धक्क्यार लावन दवरिल्ली फेरीबोट अचकीत बुडली. भितर कोण नाशिल्ल्यान मनीसहानी टळ्ळी. गोविंद गावडेची जाहीर सभा. सच्चे भशेन उतरांचे फार. मात हे फावट टिकेचे धनी मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष दामो. आमदारकीचो राजीनामो दिवचो ना, गावडेन केले स्पष्ट. हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकार पुलिशेच्या तावडेत. खंडणी प्रकरणात सागर पाटीला वांगडा तिगांक केल्ली अटक. फातोर्डा मतदारसंघात दाखया सिग्नेचर प्रोजेक्टा विशीं विजयाक करतात चॅलेंज. आपूण डिबेट करपाक आसात तयार, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक. समाज कल्याण खात्या वरवीं दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे राज्यात सर्वेक्षण. वट्ट सांपडले 13,000 बोगस लावार्थी. 50 कोटी रुपया परतून सरकारी तिजोरेंत हाडपाक खात्याक यश. नजर चुकीन जाल्ल्यो चुको सुदारतले, खात्याची माहिती. आनी थिये माडेल वाठारांत 80 वर्सांच्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ले प्रकरणात दुबावीत आरोपीक सुनायल्या 4 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त. कोलवाळ पुलिशेन दुबाविताक केल्ली अटक. आतां खबरो विस्तारात. चोडणा फेरी धक्क्यार लायिल्ली फेरी सोमारा सकाळी फुडें बुडली. फेरी कशी बुडली तें कळपाक मार्ग ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फेरीबोटीन 3 मोटरसायकली आशिल्ल्यो खंय. फेरीबोट बुडली तेन्ना भितर कोण नाशिल्लो, ताका लागून मनीसहानी टळ्ळी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेची पयलीच जाहीर सभा जाली. हे सभेत गोविंदान सच्चे भशेन डायलॉगबाजी केली. हे फावट गोविंदाच्या टिकेचे धनी आशिल्ले थेट मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक. गावडे आपले भाशणाची प्रत भाजपाचो अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी आणि राष्ट्रपती मुर्मू हांका खंय धाडपाचो आसा. आज हांवें 4 पत्रां केल्लीं आसात. गेली 3.5 वर्सां म्हाका मागोन म्हाका अपॉइंटमेंट मेळना. हांवें गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक एक पत्र बरयलें आसात. आतां कायदेशीर बरयलेलें आसात की म्हाका केंद्रीय नेतृत्वाची एक भेट घालून दिवची. म्हज्या मतदारसंघाच्यो समस्या, म्हणजे गोंयच्या राज्याच्यो म्हज्यो समस्या म्हाका केंद्रीय नेतृत्वा कडेन मांडपाक जाय. दुसरें हांवें मेल केल्ली आसात. हांव पुरावे घेवन उलयतां. ज्या मनशान आपल्याचेर दबाव हाडला त्या मनशाक हांवें पत्र नांवूच घेता. JP नड्डाचें नांव गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हाजे मुखार घेतलें, पूण म्हाका दिसता पत्रकारांच्या मुखार घेतला. इट्स माय डिसिजन. आय डोंट नो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इट्स माय डिसिजन आणि हो निर्णय जो आसा तो केंद्राचो आसा, फुडाऱ्यांचो आसा. आणि म्हणूनच हांवें एक मेल बरयलेले आसा. आणि तिसरी गोष्ट, शब्दाचो अर्थ अनर्थ कोणीन तांचे कानान घालचो न्ही म्हणून ही फुटेज जी आज आमी केल्ली आसा ताजें ट्रान्सलेशन हिंदीन जातलें, ताजें ट्रान्सलेशन इंग्लिशीन जातलें, ताजें ट्रान्सलेशन मराठीन जातलें. आणि हे तिनूय ट्रान्सलेशन हांवें ठरयलेलें आसा. एका भारतीय जनता पक्षाचो एक सच्चो समर्थक म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आदरणीय अमित शहाजी गृहमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांका पत्र बरयचें आणि आदरणीय भारताच्यो राष्ट्रपती यांकाय हो सगळो इतिवृत्तांत मांडचो, जेणे करून तांकां ह्या गोष्टीचो समज जावपाक जाय की गांवां भितर वावडे चल्लेले आसात.
अरे गोविंद गावडे आमदारकीचो आणि पक्षाचो होय राजीनामा दिता. हांव त्या सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, राजीनामा दिवपा खातीर हांवें भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केल्लो ना. आणि राजीनामा जर मागेल तर कोण जर मागतलो जाल्यार मागेलो फक्त प्रिय मतदारसंघातल्या आणि म्हज्या गोंयच्या हितचिंतकाक मातकाचो अधिकार आसा, तो कोणाक ना. आणि म्हणूनच त्या ह्या प्रतीक्षेन जर आसात जाल्यार ती वाट तुमी पळयची न्ही. कारण आमी सदांच म्हणिल्लें आसा, दिल्लें वचन आमी केन्नाच मोडपाना आणि आमी दिल्लें उतर आमी आबेरतूर करतले. आणि ते आबेतूर करप म्हणल्यार पक्षाची प्रणाली आमचे भारत देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे स्वप्न म्हणल्यार तो विकसित भारत 2047 ह्या सपनाक तेंको दिवपा खातीर गोविंद गावडे त्यांच्या बरोबर आसतलो हे हांव तांकां उत्तर दिवपाक सोदतां. फातोर्डा मतदारसंघात सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखयात. सिग्नेचर प्रोजेक्टाविशीं आपूण विजयाक चॅलेंज करता. हे विशीं आपूण डिबेट करपाक तयार आशिल्ल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. पळयात पुराय बातमी. फातोर्डेची उदरगत जाल्या असो दावो करून फकत दिशाभूल करपाचें काम चल्लां. फातोर्डेची उदरगत केल्या अशें सांगपी लोकांक उदरगतीच्या कामां विशीं चर्चा करपाक येवपाचें आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केल्लें. उपरांत गोवा फॉरवर्ड पक्षान पत्रकार परिशद घेवन दामूचेर खर टिका केल्ली. दामून फातोर्डेकारां खातीर कांयच करूंक ना अशें गोवा फॉरवर्डाच्या निमिशा फालेरो हांणी म्हणिल्लें. दामून फकत आदल्या काँग्रेस सरकाराक फातोर्डेच्या शेतकारांची जमीन संपादीत करपाक मजत केल्ल्याचें तिणें पत्रकार परिशदेंत म्हणिल्लें. ते उपरांत फातोर्डा मतदारसंघात सिग्नेचर प्रोजेक्टात दाखयात. सिग्नेचर प्रोजेक्टा विशीं आपूण विजयाक चॅलेंज करता. आपूण डिबेट करपाक रेडी आशिल्ल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. मतदारसंघ कित्याक पडलो काय म्हणटा न्ही, ताका उत्तर आशिल्लें डिलिमिटेशन, अभ्यास कर म्हणपाक जाता. सिग्नेचर प्रोजेक्ट हाजो अर्थ आसा, ताजो अर्थ कितें काय म्हणून तोय बी पयलीं शिका म्हणपाक परत परत ह्या हेजेर म्हाका हें करपाचें ना. म्हणजे अजुनूय चॅलेंज आसा तेंच आसा. सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखया मरे एक तरी. सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हळ्यार कितें तें तरी दाखया. केन्ना उतरता जाल्यार अंडरग्रावंड हांव खुबशे गजाली उलोवना. हांव अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना जालां तेंय पळया, सिवरेज लायन केन्ना जाल्या तेंय पळया. फाटल्या मनशाचो आमदार आसतना तितलोच सहभाग आशिल्लो. आनी त्या वेळाचेर रवींद्र भवनाची अजुनूय पार्टी आसा म्हजी थंय रवींद्र भवनाची. अजुनूय थंय पार्टी आसा कलेक्टरेट बिल्डिंगान. तुमी कितें करता, पेंट मारतात आनी त्यो पार्टी गटांनी आपल्यो चिकटयता. म्हाका दाखय जर एक तरी प्रोजेक्ट दाखय न्ही. तळी अजुनूय थंयच आसा. तुवें शेतकारांक प्रॉमीस तुवें दिल्लें इलेक्शनाक. विचारा खंयची बेर्थ आसतली आनी कोण आसतली, खंयचे गंजात आसतले, सगळे शेतकाऱ्यांक की ही शेतां आपूण तुमची परती दिता म्हणून तुमकां, आपूण थंय कांय करपाक दिवचो म्हणून. तेन्ना तूं काँग्रेसीन आशिल्लो, तुवें कितें हाडिल्लें ना तर तेन्ना काँग्रेसीक धाडटालो तर तूं. फातोर्डा मतदारसंघात वेंचणूक कोण लढटलो हे विशीं योग्य वेळार निर्णय घेतले अशें दामू नायकान सांगलें. हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसा. हांवें पयलीं म्हटलां म्हजें नांव 114 ना की हांव परत सगळें म्हाकाच मेळपाक जाय आशिल्लें. योग्य वेळाचेर योग्य भुमिका आसलेली. हांव पक्षाचो अध्यक्ष आसतना हांव फातोर्डाक म्हणून म्हजें आतां मेळावो आशिल्लो म्हज्या फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचो. तर फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याच्या दिसा सगळे जुने नवे सगळे एकठांय जाले. तो कसो जाता काय पळोवपाक काही लोकांचे हें आशिल्लें, प्रश्नचिन्ह आशिल्ले. तर कार्यकर्ते आसात थंय अजुनूय, त्या कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. समाज कल्याण खात्याच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे राज्यात वट्ट 13,000 बोगस लावार्थी सापडल्यात. हे बोगस लावार्थ्याचे 50 कोटी परस मायज पयशे परतून सरकाराच्या तिजोरेत हाडपाक खात्याक येस आयला. येदे व्हडलें सर्वेक्षण करतना नजर चुकीन 1-2 जित्या बायलांक मरण आयल्याचे पत्र खात्या वतीन कांय बँकांक केल्ल्यान गोंधळ तयार जाला. मात ह्या बायलांक ताचे बंद जाल्ले पयशा सयत तांची येवजण चालू दवरतले म्हूण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. पळया हो रिपोर्ट. समाज कल्याण खात्या वरवीं राज्यात दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण चलता. हे येवजणे खाला जांचो घराबो सामको गरीब आसा अशा जाणट्यांक सरकार म्हयन्याक 2,000 रुपया दिता. मात राज्यात ह्या येवजणेचे मोठ्या प्रमाणात बोगस लावार्थी आशिल्ले. खात्याचे हे लक्षात आयले उपरांत पुराय राज्यात खात्यान हे येवजणेच्या लावार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले. हे सर्वेक्षणात धक्कादायक गजाली उक्ताडार आयल्यात त्यो अश्यो. समाज कल्याण खात्या वरवीं दयानंद सामाजिक सुरक्षा म्हळ्यार DSSY येवजणेच्या लावार्थ्यांचे सर्वेक्षण.
खात्यान केल्ले हे सर्वेक्षणात राज्यात DSSY योजनेचे सापडले वट्ट 13,000 बोगस लाभार्थी. हे बोगस लाभार्थ्यांत मरण आयिल्ले लाभार्थी, परप्रांतीय लाभार्थ्यांचो मोठो आंकडो, ते भायर जे पात्र नात अशे लोक घेताले लाव. लाभार्थ्यांक मरण येवनूय कितलेशेच फामिलीन खात्याक कळीत करूंक नाशिल्ले. हे अशा बोगस लाभार्थ्यांचे बँकात अडकून पडिल्ले वट्ट 50 कोटी रुपया परतून खात्यान हाडले सरकारी तिजोरेत. पुराय राज्यात हो येदो व्हडलो सर्वे घडोवन हाडटना खात्याचे फील्ड ऑफिसरां कडल्यान 1-2 कडेन कांय चुकूय जाल्यात. तातूंतल्योच ह्यो 2 जाणट्यो बायलो. त्यो दोगूय जित्यो आसतना खात्यान तांच्या बँकांक त्यो जित्यो नात, तांकां मरण आयलां म्हूण पत्र धाडलें. हे गोंधळाक लागून फाटले कितलेशेच म्हयने तांचे DSSYचे पयशे अडकून पडल्यात. म्हाका चड जावन थोडो 2 महिने येयले. हां आतां हो जाल्यार म्हाका पयशेच येयले. ओके. मागीर हो मेळटा खर्चाक बीन पयशे ना. कांयच ना. ते आहा म्हणून मातशें करताले न्हू. वखदाक बीन पयशे ना. 2000 तूं हें करताली तुजें? हय. आनी हांव जाल्यार मातशें दाखयताली म्हाका. लास्ट नोव्हेंबरान तिका पयशे येयल्ले ते 2000 ते जाणटेल्यांक येता पळय ते तिका एक 2000 पयलीं येताले तिका. लास्ट नोव्हेंबरान घेतला ते. मागीर तिका येवकूच ना पयशे ते. जेन्ना आमी ते बँकेन वचोन ती आनी तिंचो कितें आहा जेन्ना तसो म्हयनो सोंपलो काय न्हू ती म्हयनो सोंपतना सोंपता पळयता बाबा ते आमकां 2000 मेळटले आनी आमी कितें च्या पाणी कितें खर्च करतले म्हणून. ना पयर एक लेटर येयला काल पयले त्यांनी आणि डेटेड मार्चाचे डेटीन हा ऑफ 25 बट आय रिसीव्ड इट एस्टरडे दॅट फर्स्टडे. सो ते लेटर येयना फुडें शॉक जालें हांव पयले पळोवन. म्हाजे मावय कोणें मारून घाली आनी पडलो प्रूफ मेवलो. जेन्ना जिती जागती म्हाजे आवय म्हाज्या बराबर आहा हांवें पळयलें अरे जिती आहा आसतना हेणी कशी मारून घाल्ली काय. Your mom Yeah. and तुझी mom एक letter येयले that she is dead. Yeah, she is expired and stop the immediate stop कर म्हणून तिचो पेमेंट आनी आहा तो बँकेन रिवर्ट कर म्हणून. And what is her name? Her name is Maria Claudina Fernandez. Okay, and how old is she? She is 92. Uh, That means this field worker आहा पळय ते घरा बसता वो बेश्टेच रस्त्या वयलो हे पासोये मारता आनी डेड म्हणून दिता. बाबा विचार ना शेजाऱ्या कोणी विचारूंक जाय न्हू. कोणी तरी सांगतले जाल्यार तेंकां. हे 2 प्रकरणांविशीं आमी समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हांकां विचारले जाल्यार तांणी ह्यो चुको जाल्याचें मान्य करीत ह्या दोगांय जाणट्या बायलांक तांचे मेळूंक नाशिल्ल्या पयशां सयत येवजणेचो लाव चालू दवरतले म्हूण सांगलें. वर्षा अश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. थिये माडेल वाठारांत 80 वर्साच्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या प्रवीण कुडाळकर ह्या दुबावीत आरोपीक दिवचलच्या JMFC कोर्टात 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन प्रवीण कुडाळकर ह्या 50 वर्साच्या दुबाविताक अटक केली. पळयात पुराय बातमी. थिये माडेल वाठारांत शुक्रारा राती प्रवीण कुडाळकर ह्या दुबावितान आपल्या शेजरा रावपी एका 80 वर्साच्या जाणट्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ले. हे कृत्य चालू आसतना ह्या जाणट्या बायलेचे चली आनी तिचो घोव थंय पाविल्ल्यान तांकां पळोवन ह्या दुबावितान पळ काडिल्लो. हे विशीं फामिलीन कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. उपरांत पुलिशेन दुबाविताचो सोद घेवन ताका रितसर अटक केल्ली. ह्या प्रकरणांतलो दुबावीत आरोपी प्रवीण हाका दिवचलच्या JMFC कोर्टान 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. थिवी माडेल ओमकार कॉलनी हांगासर रावपी ही जी 80 वर्साची जाणटी बायल आसा ती आपल्या घरात एकटीच रावताली आणि अचानक शुक्रारा राती हो जो 50 वर्साचो दादलो आसा तिच्या घरान घुसलो आणि फोर्सिबली तिचेर सेक्शुअली असॉल्ट करपाचो प्रयत्न केलो. सच्च्या भाशेन जी ह्या 80 वर्साची जी जाणटी बायल आसा ताची जी चली आसा ही रातचे तिका जेवण दिवपा खातीर येता. तशीच शुक्रारा राती आपल्या घोवा वांगडा ते चली त्या जाणट्या बायलेक म्हणजे आपल्या आवयक जेवण दिवपा खातीर जेन्ना ती भितर घरान शिरली तेन्ना हे दृश्य तिच्या समोर दिसले. त्या जाणट्या बायलेच्या फॅमिलीन कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर कोलवाळे पुलिसांनी 4 वरां भितर जो अक्यूज आसा हो जो 50 वर्साचो दादलो ताचें नांव आसा प्रवीण कुडाळकर व रावपी थिवी माडेल हांगासरलोच हाका 4 वरां भितर कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेवन ताका अरेस्टूय केल्लो आसा. काल बिचोले JMFC कोर्टात ताका प्रोड्यूस करून ताका 4 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.
धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्यात सामकार राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारीचो धपको बसून 4 गोरवांक मरण आयले. कार चालक गोरवांक वाटोवपाचो यत्न करतना हो अपघात घडलो. उपरांत कारीन उरफाटे दिकेन येवपी टँकराक धपको दिल्ल्यान कार चालकाक दुखापत जाली. फोंडे पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. किती वाजता? पहाटे 5 वाजता. तो ऑपोजिट दिशेने जात होता? नाही इथनं येणार आहे. नाही, तो कारवाला कारला इथनं जाणार आहे. जास्त लागलाय. हां कारला जास्त लागलं. जखमी आहे. मीच पोलीसवाल्यांना फोन करून ॲम्ब्युलन्सला फोन करून ह्यांना पाठवून दिले हॉस्पिटलला. तुम्ही कुठून आला होता? मी कर्नाटकमध्ये. कर्नाटक. कुठे जात होता? ते कुंडे. कारखान्या फुडल्या वटेन जे हायवे आसा त्या हायवेचेर आज सकाळी 5 सुमार धारबांदोडी वचपी एका कारीचो धक्को रस्त्यार आशिल्ल्या गोरवांक बसलो. तितून 4 गोरवां जाग्यारूच मेली, तर कारीचो धक्को नंतर वचून फुडल्यान येवपी एका टँकरीक बसलो. दोनूय गाडयांचें मोठें नुकसान जाल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणान ह्या रस्त्यार गोरवां बशिल्ल्या कारणान एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार जायत आसा. कांय दिसां पयलीं अशेंच कितलेशेच गोरवांक ह्या रस्त्यार मरपाचे प्रकारूय वाडलेले आसा. घटनेची म्हायती मेळ्ळ्या नंतर फोंडेच्या पुलिसांनी वचून अपघाताचो पंचनामा केल्लो आसा आनी सद्याक जो कारीचो ड्रायव्हर आहा तो इंजर्ड आशिल्ल्या ताका हॉस्पिटलांत व्हरून ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरांत धाडलेलो आसा. फोंडा पुलीस ह्या प्रकरणात तपास करीत आसा. संजीवनीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी सर्रासपणान वाड जायत आसा. खून, चोरी, अपहरण, लैंगीक अत्याचार आणि आता भर रस्त्यात फाटलाव करून खंडणी मागपा सारखे धक्कादायक प्रकार. दिवचले पुलिशेन 10 लाख रुपयाची खंडणी मागिल्ल्या प्रकरणात दोगांक अटक केल्ली आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंय गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला. खून, चोरी, अपहरण, मारहाण, लैंगीक अत्याचार आणि आता रस्त्यार आडवून खंडणी मागपा सारखे धक्कादायक प्रकार उक्ताडार येवपाक लागले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 70च्यान मोपा विमानतळाचेर वता आसतना कुळण कारापूर वाठारांत फाटलाव करून भर रस्त्यार मुआद शेख हाची गाडी आडायली. ताचे वांगडा ताचो सोयरो आशिल्लो. इतलेच न्हय तर गाडी आडावन तांकां भायर काडले आनी तांचे कडल्यान सुमार 10 लाखांची खंडणी मागली. पयशे दियात ना जाल्यार जिवे मारून उडयतले अशी धमकी लेगीत तांकां ह्या वेळार दिली. हो सगळो भयानक प्रकार त्याच वेळार पुलिशेक कळयल्ल्यान दोगा दुबावितांक हाची सुरूच लागना फुडें तांणी घडणूक थळावेल्यान फुचो काडल्यो. मजगतीं ह्या प्रकरणाची दखल घेवन दिवचल पुलिसांनी रोखडोच तपासाक सुरवात केली. निमणे ह्या प्रकरणात सामील दोगांय दुबावितांक धरपाक दिवचल पुलिशेक यश आयलें. सलमान खान आनी मकसूद खान अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. मुआद शेख हाणी दिवचल पुलिशेक कागाळ दिल्ली. हे कागाळीची नोंद करून दिवचल पुलिशेन तपास काम हातांत घेतिल्लें. तपासा उपरांत मुआद शेख आनी ताच्या नातलगाक धमकी दिवपी ते तरणाटे फोंडे वाठारांतले आशिल्ल्याचे खैटकीत दिवचल पुलिशेन सलमान खान आनी मकसूद खान ह्या 2 तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयलें. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सभापती रमेश तवडकर हांणी महाराष्ट्राचे गृह, शालेय शिक्षण, सहकार आणि खण राज्यमंत्री दोतोर पंकज भोयर हांची तांच्या नागपुरातल्या घरा भेट घेतली. ह्या वेळार तवडकरा वांगडा नगरसेवक रमाकांत नाईक गांवकर, सायमन रिबेलो, लक्ष्मण पागी, गंदेश मडगांवकर, जैवविविधताय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विनय तुपकी आणि हेर उपस्थित आशिल्ले. सभापती रमेश तवडकर हांणी महाराष्ट्राचे गृह, शालेय शिक्षण, सहकार आणि खण राज्यमंत्री दोतोर पंकज भोयर हांची तांच्या नागपुरातल्या घरा भेट घेतली. हे भेटीत राज्यांतर्गत सहकार्य मजबूत करपाचेर भर दिलो. तशेंच ग्रामीण प्रशासन, शिक्षणीक उदरगत, सहकार आणि शाश्वत खण उद्देग ह्या विशयांचेरूय खोलायेन चर्चा जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
सध्याच्या मतदान केंद्र आणि ग्रामसभे खातीर वापर करपी पाड्ड्या कोंबाड वाठारांतली आदली प्राथमीक शाळा सद्याक कोयराचो अड्डो जाल्लो आसा. सुक्या वांगडा ओलो कोयर उडोवपाक लागिल्ल्यान ह्या वाठारांतली हवा प्रदूशीत जाल्ल्यान थळाव्यांक वेगवेगळ्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. देखून संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. शाळेक वो कचरो हाडून घालतात, सुको हाडून घालता म्हणलं पण सुको ना, तो आता पावसान वल झाला आणि तो शाळेत भायर पडला. पयलीं भितर घालताले, अशें 5 वर्सां जालीं घालपाक लागल्यात. तर हाका लागून हांगा हुनीर येतात, हुनीर येवन ते जिवाणी येवपाक लागल्या. आनी काल एक जिवाणी हांगा 2-3 आयिल्लीं एका धरून व्हेला. तर हाजेर मागीर जातली तत्काळ मातशें विचार करचो आनी काडून व्हरचें. जवळ जवळ 32 घरां आसा हांगा, जवळ जवळ 100 लोक मायज आसा लोक हांगा. तर हांगा भरपूर त्रास जातात, मूस येतात, किम्स येतात आनी भरपूर त्रास जाता. जाल्यार हांवें पयलीं सरपंचाक सांगिल्लें पयलीं आनी डेप्युटी सरपंच सांगलें आनी आज सुद्दां तें कळयलें हांवें. रिटर्न दिवना, फक्त हें तोंडान तोंड दी आनी फक्त फोनाचेर डिस्कशन आशिल्ली. सो मे बी म्हाजे मरे रिकॉर्डिंग आसा दिवं शकता. सांगपाक म्हणल्यार हे गार्बेज हे स्कूल आशिल्लें पयलीं प्रायमरी स्कूल. आमगे प्रायमरी स्कुलां म्हाका कशें लोकांन गव्हर्मेंटान हें कशें तांकां परमिशन दिल्लें खबर ना म्हाका. हें आतां एक 4-5 वर्सां जालीं चलता. म्हणटाले ते ड्राय गार्बेज म्हणून व्हरताले आनी घालताले व्हरताले. आतां सामकी ड्राय तुगेली वेट जावन गेली ती सामकी. आतां ही आसा शाळा आसा, ही शाळा चलता हितूर ना चलना, बंद पडली. हे कित्याक यूज जाता? ही आतां फक्त तुगेले पंचायती, हांगा पंचायत ना, पंचायत बिल्डींग ना, मात पंचायतीची हांगा एक ग्रामसभा घेतात आनी एक तांगे पोलिंग बूथ आसा. स्मेल येता, भुरगीं आसा आनी दुसरे अशे स्नेक येता. ते आमकां कितें नाका आनी बेगीन घालचें. आतां हे कितले तेंप जाले घालता? 4-5 वर्सां जालीं अशें घालता आनी आतां पयलीं भितरूच घालतालें, आतां भायर घालता. ते कुत्री सगळ्या उडयता सकाळ रस्ते. कुत्री आमच्यान कांय बंद करपाक जायना. कितें आनी कितलेशे लोक रावता तुमी? कितले 35 वयर रावता घर काय लोक? घरा म्हळ्यार रियल लोक रावता, भाड्या बिड्या कोण ना. कोंबाड पारोडा आनी हांगा अरावंड 32 घरां आसा. तेंचो एक मेजर इश्यू आसा. आतां तुमी पळयता जे आमी फाटल्यान पळयता ही गार्बेज डंप केल्या. तुमी म्हणजे ही गार्बेज खंयची? गार्बेज आसा पारोडा पंचायतीची कलेक्शन जाता ड्राय आनी वेट, ते हाडून हांगा डंप करता. आनी ही आसा ओल्ड प्रायमरी स्कूल जे खूब तेंप जाले बंद आसा. आतां हे फक्त 2 कारणां यूज जाता. ती म्हणल्यार ग्रामसभा आनी दुसरी म्हणल्यार पोलिंग बूथ. आतां ग्रामसभा हांगा जावपाचें कारण म्हणल्यार जी पंचायत आसा पारोडा ती ल्हान आशिल्ल्यान ग्रामसभा हांगा घेता. आतां लोकांची कंप्लेंट आसा जे डंपिंग जाता तेजे खातीर वायट स्मेल येता. हांगचो सद्या इन्वायरमेंट आसा तो दुशीत जाल्लो आसा आनी तेजे बरोबर हांगा हुनीर आनी मोस्ट म्हणल्यार जी जिवाणी आसा, स्नेक आसा ते हांगा येता. हे वासा लागून जे खावपा मेळटा लागून येता. काल थंय हांगा व्हडले एक 2 दिसां पयलीं हांगा सोरोप धरला. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर बारोडा जावन कृष्णानंद पेडणेकर. मोरजे दर्याच्या उदकाचो रंग बदलपाक लागला. दर्यांतल्यान वचपी व्हडल्या बोटींचे ऑयल दर्याच्या उदक आनी रेवेत मिक्स जाल्ल्यान काळ्या रंगाचे तार बॉल्स तयार जावन दर वर्सा दर्यादेगेर पावतात. हाका लागून पर्यटनाचे परिणाम जावं येता. सरकारान हाची दखल घेवन योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी जाता. आयज आमी मोरजे दर्या देगेर आसात आनी ह्या दर्या देगेर जर आमी पळयले जाल्यार उदकाचो कलर एक वेगळ्याच प्रकाराचो दिसून येता. हाचे मुखेल कारण काही तज्ञांचे म्हणणे आसा की जी दर्याच्या खोल समुद्रात व्हडली व्हडली बोटी आसतली, जहाजां आसतली आनी तांची जी जळकी ऑयल आसता ती ऑयल ह्या समुद्रात सोडून दिता अशें तज्ञांचो दावो आसता. आनी त्या कांय वेळार मागीर हे सगळे उदक मिक्स जावन ह्या आमच्या समुद्र किनाऱ्याचेर येता आनी ताची वाळू जी आसता, रेंव आसता, ती रेंव मिक्स जाता आनी मागीर ताचे गोळे हांगासर तयार जाता आनी गोळे दर वर्सा समुद्राचे किनाऱ्याचेर लागतात आनी मागीर समुद्र किनारपट्टी काळकिट्ट पडलेली आसता. हाची अनेक कागाळी नागरीक करतात, पर्यटक करतात. हाचेर सरकारान दखल घेवन ही कशा प्रकारची समुद्राच्या उदकाचो रंग बदलता हाचेर लक्ष दिवचें आनी हाचेर योग्य ती कारवाय करची किंवा योग्य ती पावलां उचलची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.
बांदकाम वेवसायिकांक खंडणी खातीर धमकी दिल्ल्या प्रकरणात पर्वरे पुलिसांनी फरार आशिल्लो हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकार, सागर पाटील आणि सनीश घाटवळ ह्या तिगांकूय अटक केल्या. पर्वरे पुलिसांनी ही कारवाय पेडणे पुलिसाच्या मजतीन केली. हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकार आणि सागर पाटील हांच्या आड खून, मारबडय, खंडणी वसूल करप अशे साबार गुन्यांव नोंद आसा. एका वर्सा सावन चड काळ फरार आशिल्लो हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकार, सागर पाटील हाका अटक करपाक पुलिसांक येस आयला. पर्वरे पुलिसांनी पेडण्या पुलिसाचे मजतीन वयल्या दोगा सयत सनीश घाटवळ हाका बांदकाम वेवसायिकांक धमकी दिवन खंडणी मागिल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पिळोण पर्वरे मार्गाचेर ह्या तिगाय आरोपींनी वेवसायिकाची गाडी आडयली. तशेंच ताका धमकी दिवन म्हयन्याक 1 लाख रुपयाची खंडणी दिवपाक सांगिल्ले. उपरांत वेवसायिकान ताच्या आड पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीची दखल घेवन पुलिसांनी तिगा आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो. ह्या काळात दुबावीत पार्सेकारान वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी जप्त केली. पर्वरे पुलिसांनी पेडण्या पुलिसाचे मजतीन सोद घेवपाक सुरू केलो. दुबावीत पेडण्या वाठारात आशिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच चापळो रचून तांकां पुलिसांनी अटक केले. स्नेहा असोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. Viva, 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 viva Sajua. Viva, viva, viva. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मनोज, तुका आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आणि मनोज परब ही नांवां इतलीं सामकी लागींची, लोकांक वळखतात, लोक पयसल्यान तुमचे कडेन कितें चल्लां तें पळयतात. आनीक तुजी जी एक्टिविटी आहा, तुजो ग्रूप पळयतात, पूण बाकीचे लोक BJP, ऑपोजिशन, प्रादेशीक पक्ष तुजे कडेन बारीक लक्ष दवरून आसतात. इतल्या खातीर मनोज परत केन्ना उसळी मारून भायर येतलो, कितें नवें घेवन येतलो, खंयचें नवें तंत्र मांडटलो आनी पॉलिटिक्साचेर कितें इम्पॅक्ट करतलो हाजेर तुजें बारीक लक्ष आसता. मिडियाय तुका बारीक पळयता
पूण आज तुका पयलो प्रश्न हांव तुका विचारता तोच की तुजे तोंडाचेर म्हाका एक टेन्शन, एक तरेची ताण म्हाका दिसता. सर जशें इलेक्शन लागीं येता तसो तो ताण येतात. आतां ZP इलेक्शन आहा आनी आमी जो ब्रेक घेवन परते येयले, परते रिस्टार्ट केले. सो तेन्नाच्यान कंटिन्युअस मिटिंग्स चालू आसा ऑल गोवा आनी तेका लागून ट्रॅवलिंग चड जाता आनी परतें ऑर्गनायजेशन तयार करपाक इलेक्शनाक लागून स्पेशली जेन्ना तुज्या कडेन तितलो रिसोर्स नासता, फंड्स नासता, तेन्ना मॅक्झिमम तुजी एनर्जी घालची पडटा. फ्रॉम सकाळीं स्टार्ट जाता ते रातचे 1, 1:30, 2 मेरेन ते चलता. सो तेका लागून तो ताण असो दिसता. आनी आसाय बीन कित्याक येदे व्हडले ह्या BJPक टक्कर दितले आनी रिसोर्सीस नासतना तेन्ना सगळी कॅल्कुलेशन्स करची पडटा. आमी कशें तांकां टॅकल करपाक शकता, कशें तांकां आमी म्हणजे तांकां सिस्टमांच्यान भायर आमी जर काडटले जाल्यार कितें आमी टॅक्टिक्स यूज करपाक शकता. सो हें सगळें सर चलता. ताका लागून जशें इलेक्शन येता तसो ताण वाडत रावता. सो तूं दीसभर भोंवता, सकाळीं कितल्या भायर सरता? सकाळीं ऑलमोस्ट 9:30 ते मॅक्झिमम 10 म्हटल्यार भायर सरता. ते रातचे 1, 1:30, 2 आनी गांवांत तूं आतां जिल्ला पंचायत ते नदरेन व्यूहरचना करता, तूं गांवान भोंवता. हय, आमचें सर आतां कशें आतां जे आमचे पयलींचे भुरगे आसले जेंकां आतां परते एक्टिवेट करपाक जाय, कित्याक इलेक्शन नासता तेन्ना सगळे ते स्लीप मोडान मातशे वयतात. सो इलेक्शन तयार करतले जाल्यार परते डोर टू डोर चालू जातले, वॉर्ड मिटिंग्स चालू जातले, एक्टिविटीज चालू जातले. सो तेका लागून प्रत्येका कडेन वचून उलोवन तांकां मार्गदर्शन करून तांकां गायडलायन्स दिवन पार्टीचे जे नवे CC कमिटीन जे न्यू गायडलायन्स काडला ते तेंच्या मेरेन पावप, तांकां तयार करप, तांकां ट्रेन करप, गायड करप, हें सगळें काम आसता. आनी तेका लागून मॅक्झिमम चडशे कडेन भोंवचें पडटा. BJP एकमेव पार्टी तेजे कडेन फूल टायम कार्यकर्ते आसात. सो फूल टायम कार्यकर्ते तुजे कडेन ना सर. फूल टायम जर करतले जाल्यार 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं खुबश्या भुरग्यांनी आपलें काम धंदो सोडून फूल टायम आपलें डिवोशन दिल्लें पार्टीक लागून. बट आमी ते तेंच्या कडल्यान एक्सपेक्ट करूं शकना की ते सदांच दितले, कित्याक तेंची फॅमिली आसा, तेंचें लायफ आसा आनी आमच्या कडेन आमी तांकां फाल्यां सॅलरीचेर दवरपाक शकना, नाजाल्यार तांकां फूल टायम दवरपाक शकना. तेका लागून मॅक्झिमम जें काम जाता तें पार्ट टायमूच भुरगे करता, वॉलंटरीली करता आनी मेन म्हटल्यार आपलें काम सोंपल्या उपरांत करता. सो आमचे चडशे एक्टिविटी स्टार्ट जाता ते सांजचे 7 जाल्या उपरांतूच चालू जाता. लोकसभा निवडणुकीच्या उपरांत तूं 2025 आमी रेव्होल्युशनरायज करपाक परते आयले अशें म्हणलें. सो मदल्या टायमार क्युरियोसिटी लोकांक आसा, मनोज कितें करतालो? सर मदल्या टायमार जे आमचे कडल्यान चुकी जाले, कित्याक आमी नवीन पॉलिटिकल पार्टी आनी आमच्या कडेन कोण मेंटरशीप ना, नाजाल्यार खंयची एजन्सी आमी हायर करूंक नासली आमकां ट्रेन करपाक नाजाल्यार गायड करपाक. सो जे आमी ह्या तेच्या पयलीं 2022 इलेक्शन 2024 इलेक्शनाक जे लेसन्स आमी शिकले, खंय आमी स्पेशली चुकले ते सगळ्याचो आमी अभ्यास केलो, खंय आमी चुकता. कित्याक जेन्ना आमी आमच्याच ग्रुपा मदीं उलयता तेन्ना आमकां तें कळनासलें की आमी खंय चुकता म्हणून. जेन्ना आमी लोकलां कडेन उलोवपाक लागले, पब्लिका कडेन उलोवपाक लागले, जे कोण आमकां पळयता, आमकां सपोर्ट करता, आमकां केन्नाय कितें सजेशन्स दिताले तुमी अशें करपाक जाय, तेंच्या कडेन आमी वचून बसले तेन्ना आमकां खुबशे गजाली कळ्ळे की आमी खूब कडेन चुकताले. सो तें सारकें करपाक लागून आमकां मातसो टायम लागलो. आनी सेकंडली सर एवरी इलेक्शन जशें येता तेन्ना सगळे भुरगे परते आपलें काम धंदो सोडून डोर टू डोराक लागता, कॅम्पेनिंगाक लागता. सो तांकांय सेटल जावपाक तितलो टायम जाय पडटा. सो तेका लागून तोय टायम आमी मातसो घेतलो. लोकांक दिसलें की तुवें विरेश बोरकाराक सोडून दिलो म्हणून, आनी तो एकलोच लडटा, ताचे फाटल्यान कोण ना सर. कशें विरेश तितलो ट्रेन आसा आनी विरेश आमच्या पार्टीचो पयलीं प्रेजिडंटूय आसलो. सो ताका तितली ताकद आसा फायट करपाक आनी तेणी ती फायट केली एसेंब्लीन जावं एसेंब्लीच्या भायर सुद्दां. आनी विरेशाक एकटो सोडपाचो प्रश्न तर येत ना. आमी सदांच तेच्या वांगडा आसा, सदांच तेच्या वांगडा आसतले आनी तोय आमच्या वांगडा आसा आनी आमच्या वांगडा आसतलो. एक स्वाभावीक प्रश्न तुका रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटकीर करचो पडटा तो कॅथलीक मतदार हो अजून पर्यंत तुजो एक मुख्य मुलाधार आशिल्लो, तो तुजे बरोबर आसा आनी तुजे बरोबर आसतलो अशें तुका सर. गेल्या इलेक्शनाक जर आमी पळयत स्पेशली सावथ गोवा जे आमचे